सो मच. हॅपी बर्थडे टू यू. तुवें म्हाका लागून सील काडली. पयशे किती लायक जाले बट तितूंतले थोडेच आमी घेतले. ते हांवें दिले आत्ता. तर ताका सिलेक्ट करून म्हटलें खंयचे जाय तें. हे म्हाजे कडेन. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी या. फायनली हांव रेडी जाल्लें आसा आनी तेच बरोबर हांगसर बर्थडे बॉय सुद्दां येयल्लो आसा. सो सगळ्यान पयलीं न्हय बर्थडे बॉयक वीश करया आनी तेच्या मागीर फुडलो तुमकां अपडेट दिता की आमी खंय वयता आनी कित्याक वयता ती. सो पळयात हांगसर. ओ बर्थडे बॉय कितें? गुड मॉर्निंग. हां सकाळी सकाळी गुड मॉर्निंग केलें. हॅपी बर्थडे टू यू. विश यू हॅपी बर्थडे. थँक्यू. गिफ्ट माझे. गिफ्ट जाय. माझ्या कडेन एक गिफ्ट आहा तुका लागून बट ते मेल्ट जाले. माझ्याकडे इससे भी बडा आहे. कितें आहा तुजे कडेन? कितें हाडलें? इससे भी बडा आहे. माझा बर्थडे हांव दिता तुका. कितें हाडलें तर तुवें? हाडला गेली. पळोवया गायज आं. घेवन येवन एका घेवन येवच. सो कितें घेवन येयला खंय काय खबर ना म्हाका. एक्चुली तेचो बर्थडे हांवें ताका गिफ्ट दिवपाक जाय बट तोच म्हाका गिफ्ट दिता. सो त्या म्हणसर हांव सांगता तुमकां आमी खंय वयता ती. एक्चुली आमी सांकळे वयता. म्हाजें न्हय थोडेशें बँकीन काम आसा सो तें काम करपाक वयता आमी आनी तेच्या मागीर संजूक हांव गिफ्ट बीन घेतलें. म्हटल्यार जे गिफ्ट हांवें तुमकां काल सांगलां पळय एक दाखयतलें हांव म्हणून. सो पळोवया हांव कितें हाडलां तें पयलीं. यो सो यो. क्या लाया रे तूने? कितें हाडलें तें? ते हांवें दिलें आत्ता. हे तुवें म्हाका लागून सील काडली. सिरियसली सिरियसली जाय तर. तुजो बर्थडे न्ही. एक्चुली हेजो बर्थडे हांवें एका गिफ्ट दिवंक जाय बट आयज हो म्हाका सरप्रायज करता. हेणी गिफ्ट प्लॅन केला. किश खुशी मेरे बाबा. हय माझी धाकटी आसा. हांव गिफ्ट दितलें आतां. सो थँक्यू सो मच. सो ही पळय हय म्हाका भरपूर लायक म्हटल्यार हांव एकलेंच खावचें ना सगळीं खातली. हांव मम्मी हॉबी. सो थँक्यू सो मच. सो गे मागीर खावया. तर आमी या मरे सकाळी आतां. घे मुगो तुका दिला मुगो. हय मागीर आतां या न्हू पयलीं. दवर मुगो फ्रिजान बीन नाल्यार ते हय गळोन पडोंक. हय ती मेल्ट जाली ती पळय किटकॅट. मागीर येन पळय कितले दवरली. चला केन्ना घेतली? केन्ना प्लॅन केलो तुवें न्हू? सगळे खावंक जाय तुका. मेळटा ते घे न्हू. सो चला. सो हो पळयात बर्थडे बॉय परत एकदा हॅपी बर्थडे तुका. सो गायज सगळ्यांनी एका बरें बरें वीश करा. खुबशे ब्लेसिंग्स दिया आमकां नरे. सो थँक्यू तुमकां बर्थडे वीश केल्ल्या बद्दल. थँक्यू तुमकां सो मच. कारण वॉट्सॅपाचेर सुद्दां खूब जाणांनी वीश केला तेका लागून आनी इवन आतां सुद्दां तुमी वीश करतली हांव जाणा. तर आतां तुमकां सांगता अपडेट दिता खंय वयता ती. एक्चुली आमी सांकळे वयता. सांगलें तुमकां बँकीन काम आहा म्हणून तें करतली. तेच्या मागीर म्हाका एक गिफ्ट प्लॅन करूंक जाय हेका लागून सांगूनूच घेतलें हेका हांव. सो मातशें सस्पेन्स दवरतलें हांव. म्हटल्यार सिलेक्ट हांव करतलें बट कळ आसतलें तुमकां. सो तेका लागून तर तें बीन घेतलें आनी पॉसिबल जाल्यार मावशेगेर वचपाचें. पळोवया कितें हाडा. आयज बर्थडे आसा हेजो खरो आसा बट आयज तसो मिनी सेलिब्रेशन करतली आमी न्हू रे. मिनी सेलिब्रेट आसतलें तेका कांय खबर ना. म्हाका खबर आसा कसो सेलिब्रेट करतलें तें. तेका हांवें सांगूंक ना हांव सेलिब्रेट करपाचें आसा आयज म्हणून. कारण आयज आसा मंडे आनी एक्चुली आमी सेलिब्रेट करतली बुधवार. सो तो सामको सेलिब्रेशन आसतलो तेका लागून. आनी येवच्या येवन हेका मागीर कामाक बी वचोंक जाय. आयज हॉलिडे ना. आयज हॉलिडे ना तेका कामार खूब आतां सद्या काम तेंचें चड चालू आसा तेका लागून. सो चला खूब जालें टायम वेस्ट जातलो तेजोय बीन. येवन वचोंक जाय तेका लागून. चला या न्हय. चल या घे. पर्सीन घाल म्हज्या. नाका बरो नाका. पर्सीन घाल. तेका दिवन तो घेवचो ना. तेका खबर आसा तुवें गर्लफ्रेंडाक गिफ्ट दिला म्हणून. हे बरें न्हू शॉर्टकट. सो आमी वयता आमटणच्यान. आमटणचें पूल बरें केलें न्हू हांगा आतां. बरें केलां पळय आतां.
आसा न्हू हांगसर सिलिंडर येयले मरे पण आणि आमच्या ते सिलिंडरूच येयना सिलिंडर येयले पळयात ही सिलिंडर ना आमच्या ते कितें सो पावली आमी साकळे हांगातले गाडी नाका ते न्हू डिकीन घाल सगळे नाका ते डिकीन घाल सगळे दुपट्टा बी हे घे सो गायज आम्ही नाही पावली साकळे बँकीन पावली ही पळयात सो काम करता आमचे आणि मागीर मेळटा तुमकां कारण काम एकदा जाल्या पुरो ते इम्पॉर्टंट आसा मागीर मेळटा तुमकां न्हू रे ज्या कामा खातीर येयले तें काम जाल्या पुरो चला मागीर मेळटा तुमकां सो गायज आमी पावली मावशेगे ही पळयात मावशेक काय खबर ना आमी येवपाची आसली ती आणि बँकेतले काम थोडे फारशे जाले आमचे परत येवचे पडटले आमकां सो मावशेगेर म्हटल्यार एक रावंड मारून या ओण मार दाखयता ओण मार सो हे पळयात गुडी लायल्या मावशे गेल्यानी तर चला सो चड बसोंक गावचें ना बेगिना भायर सरची पडटली जे हितून पेंटिंग केला ते पळयात थंय ती शॉक जातली हय हय मागीर बांदता सो गाय जालें आमचें आनी वयता आमी आतां म्हटल्यार मावशेगेर मातशी बसली बी आनी आतां वचपाक वयता मातशें एक काम आसा तें करतली म्हटल्यार संडेची गिफ्ट आहा तें घेतली आनी मागीर वयतली चल मातशें वयता आमी चला आतां गिफ्ट पळयता पयलीं हेजें आनी तेच्या मागीर डायरेक्ट घरा हे पॅच साखळी आसा आमी हरवाळे न्हू रे आता आमी नाही आणि एक स्टॉप घेतलो ते म्हटल्यार सजयाचे गिफ्ट घेवपाक वयता आमी सो दाखयता कितें घेता तें तुमकां आमी येयल्या न्हय हेल्मेट पळोवपाक म्हटल्यार संजू गांव हेल्मेट गिफ्ट करता सो पळोवया आतां तो खंयचें सिलेक्ट करता तो कारण ताका दाखोवनूच घेतलेलें बरें ना हांगसर हे पळयात आमी लास्ट टायम सुद्दां हांगसर घेतलेलें हेल्मेट आतांय बीन हांगसरूच साखळेच येयल्या आमी खूब ऑप्शन्स आसा बरें आसा तर ताका सिलेक्ट करूनय म्हटलें खंयचें जाय तें हें म्हाजे कडसून गिफ्ट आसा ताका कारण तिचें हेल्मेट आतां पेड्ड्यार जाय दिलें ताका लागून तुका लायक आसा तें तूं घे स्टील बटन सो भरपूरशे ऑप्शन्स आसा हांगसर आनी हेल्मेट सिलेक्ट करतना सुद्दां खंयचे घेवं अशें जाता कारण खूब ऑप्शन्स आसा आनी हे पॅर हांगसर आसा ते हांव सो पळोवया हांगसर न्हू किचन सुद्दां म्हाका खूब लायक जाली हांव एक सिलेक्ट करतलें म्हाका लागून पर्सीक बीन लांग बरें पडटा सामकें सो एक खंयचें घेवपाक जाय म्हाका आनी भायर कडकडीत वत सामकें हे पळयात गाडी हांगसर लायल्या संजू सेम सगळे हा ते एक ऑरेंज कलर म्हाका लायक जाल्या ते हय तुवें घातलें तरी पळोवया आतां फायनल आमी खंयचें सिलेक्ट करता ना तें तुमकां बर्थडेच्या ब्लॉगान पळोवंक गावतलें बरें दिसता तें न्हू लाईट वेट डेली यूज ब्लॅक फ्रेम हा ब्लॅक सो डेली युजाक मातशें नाही हेवी तारीख
ते आता किती इयर क्लोजिंग चालू आहा ते स्टॉक नवीन काय हेवी आसा हे ना नक्को लाईट लाईट आसा ना विदाउट कॉस्ट आम्ही चेंज करून दिता तुझ्या प्रॉब्लेम ग्लास बीन तुम्ही चेंज करता न्हू? फुल रिपेअर अवेलेबल आहा आणि तेजी स्पॉन्ज बीन हे जाले जाल्यार फक्त पेंट करीन बाकी फुल रिस्टोर करून दिता हां तशें आणि 1 इयर वॉरंटी घेता हा. जाल्यार सपोज हेल्मेटाचे काय झालं डायरेक्ट हाडपाक चेंज जाता इनपुट ग्लास आहे सो हे पॅथ सपोज सिंगल वाले कलरिंग वाले 2-3 तारीखचे ते एक्स्ट्रा काय चार्जेस ना काढून संजयन खंयचे सिलेक्ट केलाय लेट्स सी सो हे जे गिफ्ट आसा ना हेजे फर्स्ट गिफ्ट आसता तेजे आनी ह्या फावट म्हटलें कितें तरी डिफरंट अशें दिवया बाकी आमी रेगुलर तेच दिता पूण हेल्मेटाची खरीच ताका गरज आसली सो म्हटलें चल हेल्मेटूच घे दिवं ते मोठे ट्रक वयताय पळय तांगसून सो ते मातशें दाखया हे असं ते हेवी असं कितें सो एक सिलेक्ट केला ते हेवी आसा ट्राय कर पळोवया पळोवया हे मातशें न्हय हेवी आसा हेची प्रिंट अशी कितें तशी घे कसले कडक भायर वत आसा हाडा जालें आमचें आतां वचपाक वयता आमी थँक्यू म्हटलें तुवें म्हाका केन्ना रे तर चला अजूनही आम्ही साखळेत आसा आता साखळेसून घरा वयतली डायरेक्ट न्हू रे आता मदीं खंय रावतलो मी आणि एक प्लॅन आसा म्हाजो तो हेका खबर ना सो रावतलें हांव एकी कडेन आनी तेजो मागीर तो डायरेक्ट कामाक वयतलो ऑलरेडी ताका कामावरचो फोन येता न्हू रे बड्डे बॉय कॉल येवपाक स्टार्ट जाले चल चल टायम वेस्ट करनाका या आतां मिनी सेलिब्रेशन पेस्ट्री घेवपाक रावल्या चलती ना ती धाकटीशी तरी कड करता पेस्ट्री सो म्हटलें मिनी सेलिब्रेशन करूया मातशें थंड कितें घेतलो थंड घेतलो कितें ती कॉफी एक हाड स्मूथ सो मेन सेलिब्रेशन आहा तें परवा आमचें सो धाकटें सेलिब्रेशन करया म्हटलें एक पेस्ट्री कट कर म्हटलें ताका आनी तेच्या उपरांत तूं कामाक चल म्हटलें हांगसर आमी पेस्ट्री घेवपाक रावल्या खंय हें खंय म्हणटा तें मुळगांव मुळगांव आसा सद्याक मुळगांव सो संजय आपल्याक कितें जाय तें काडटा हांवें एक पेस्ट्री काडली आनी ही एक काडली सिंपल सुद्धा दाखयले जाता डेली यूजाक अशें हे कशें सो गायज सद्या हांव एक गिफ्ट घेता संजूक लागूनच सो पळयता सिलेक्ट करता अजून काही सिलेक्ट जायना आनी एक गिफ्ट घेता हांगसर ऑप्शन भरपूर आहात बट म्हाका सिलेक्ट करपाक हे जाता हे पळयत हे बीन मुळगांवांत शॉप आसा म्हटल्यार पेस्ट्री घेतल्या तिच्या नियर सायडीकूच आसा कशी म्हटली तुवें मातशें ओपन करून घेता कितें कितें घेतलां हांवें सो हांगसर न्हय संजय बी येयलो संजय बी पळयता सो भरपूरशें कितें लायक जालें बट तितूंतले थोडेच आमी घेतले टायम जालो
टाइम झालो ऑलमोस्ट संजू झाले ऑलमोस्ट आमचे एक गिफ्ट घेतला ते घेतले का मागीर झाले सो एक जाले कितें तरी बरो टायम जालो संजू चला सो गाईज झाले आमचे थोडेसे गिफ्ट पण घेतले एक्स्ट्रा किती किती घेतले ते मागीर घरा वचून चेक करता आन्सर पयली परत रावला संजय कितें घेता सो चला एक दी कितें घेतलें दाखय चलो ती स्मूथ दी दाखयता पिता हय स्मूथ घेतलं तुका थँक्यू थँक्यू वयपात ही आतां हांव पितलें चल संजय कोण धरतलो डिकीन घाल पेस्ट्री हय या हांव धरतालें उदक जावं बरें पळयता पर्सीन घालता हांगाच जाली आमकां कितें एक जालें न्हू थोडें सामान पर्सीन घालता नाल्यार जावचें ना तें खूब आसा हे पळय टेड्याव कितें बर्थडे बॉय सो गाईज आमी फायनली घरा कडेन पावली जस्ट नाव आणि आता आमी बर्थडे सेलिब्रेट करतली मिनी सेलिब्रेशन आसतलें पेस्ट्री कट करतली बरें आणि तेच्या उपरांत मागीर संजय कामार वयतलो कारण ऑलरेडी लेट जालो हांगसर 2:30 जाली आणि फोनार फोन येतात बर्थडे बॉयक इतले फोन येयले ना केन्ना पावतलो ऑफिसान केन्ना पावतलो तर चल आनीक टायम वेस्ट करया नाका केक कट करून घेवया कितें 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 आत्तां कितें केलें फुडलें आमी हांगसर न्हय म्हटल्यार हांवें हांगसर एक पेस्ट्री हाडल्या ही पयात आनी हांगसर आनी एक हाडल्या ही पयात अशे तरेन दोन हांव म्हटल्यार दोन घेवन येयल्ले हांव ही पयात एक पेस्ट्री म्हटल्यार कड कर पेस्ट्री चल हॅपी बर्थडे टू यू बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डियर संजय हॅपी बर्थडे टू यू बरी म्हाका लायक जालें आमचें फायनली हांगसर सेलिब्रेशन ओके केक बीन कापली आमी आनी ही जी केक आसा ना पावर लागता पावर आणि तुम्ही हॅपी बर्थडे एक्चूच ना तें बरें एक्चूच हॅपी बर्थडे दाखयता तुमकां हॅपी बर्थडे घेतात एच गायबूच जालो हॅपी बर्थडे खरीच ही केक खूब टेस्टी आसा खूब टेस्टी बरें आनी ही पेस्ट्रीकून ही खूब बरी आसा तर चला सेलिब्रेशन जाल्लें आसा आतां संजय वयतलो 2:30 जायत येयली ही पळयात टायम पळया कितलो जालो तो आनी ह्या मनशाक कांय टेन्शन ना हेच्या फुडें कामाक वयतलो आनी रातची येतलो कितले
आयज तू 11:30 बीन करता शुअर 2:30 ते पळयात लॉकेट दिला संजूक ते शॉपकरान गिफ्ट म्हणा बरें आहा ना दाखय दाखय गिफ्ट दाखय चावी पैकी ती उडली हा. येस उडली चावी. चल भरपूर टाइम झाला ना गरमी जाता देखील घालू नका. ते घातला मरे हाती ते दा पयली हेजे अरे